नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स. खर उपासाक लागून फोंड्या बिहारच्या चलयेक आयले मरण. उपास करपाचें कारण समजुना. फुडलो तपास सुरू. आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दितले मल्टीटास्क युनिट. आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकारान दिली माहिती. या वर्सा 10वेचो निकाल 92.38%, चेड्यांचो निकाल 91.80%, जाल्यार चेडवांचो निकाल 92.93%. लोकांच्यो भावना दुखावपी चलयेच्या आवयन मागली हात जोडून माफी. आपले चली ल्हान, ताका ना कसलेंच गिन्यान, म्हणटा आवय. गुळे वखदां तस्करी प्रकरणात नायजेरियन चलयेक अटक. 15.10 लाखांची गुळे वखदां केली जप्त. फुडलो तपास सुरू. काणकोणा दर्यांतल्यान सोरो तस्करीचो फसलो यत्न. काणकोण पुलिशेचे कारवायेत सुमार 2 लाखांचो सोरो जप्त. आता पळयात खबरो विस्तारांत. उपासाक लागून मडगांवांत 2 भावांक मरण आयिल्ल्याची घडणूक ताजी आसतना फोंड्याय असोच एक प्रकार घडलो. उपासाक लागून फोंड्या एका चलयेक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. फाटले कांय दीस हे चली खर उपास करताले. पळयात पुराय बातमी. खर उपास केल्ल्यान फोंड्या एका चेडवाक मरण आयले. खंय मरण आयले चेडूं मूळ बिहारचे, पूण फाटल्या कांय वर्सां सावन ते फोंड्या आपल्या काकाकडे रावताले. खंय हे चेडूं सोमार, मंगळार, ब्रेस्तार आनी शेनवार खर उपास करताले. खंय मंगळाराय ताचो उपास आशिल्लो. मंगळारा राती कडेन काळजान दुखता म्हूण ताका उपचारा खातीर फोंड्याच्या उपजिल्लो हॉस्पिटलांत भरती केले, पूण उपचारा वेळार हॉस्पिटलानूच ह्या चेडवान जीव सोडलो. बिहारच्यान ताची घरची आयल्या उपरांतूच ताचो पोस्टमॉर्टम जातलो आनी तेन्नाच मरणाचे नेमके कारण स्पश्ट जातले, अशें पुलीस सांगता. पावसाळ्यात आपत्कालीन परिस्थितीक तोंड दिवपा खातीर उजो पालोवपी दळान मल्टीटास्क युनिट स्थापन केला. हुंवार, उजो वा अपघात ह्या सारकिल्या घडणुकांक बेगीन प्रतिसाद दिवपा खातीर अत्याधुनीक उपकरणां सयत एक युनिट तैनात आसतले. उजो पालोवपी दळाच्या 17 फायर स्टेशनावेल्या कर्मचाऱ्यांचो उणाव भरून काडला. पावसाळ्यांत एकाद्रा स्टेशनाचेर चड कॉल्स आयल्यार लागच्या फायर स्टेशना कडल्यानूय मजत घेतले म्हूण उजो आनी आपत्कालीन सेवा संचालनालयाचो संचालक नितीन रायकर हांणी सांगले. सर, तुम्ही म्हणजे या प्री मॉन्सुनान जेन्ना पावस येतलो हेच्यान फुडें तेन्ना सर तुमी एक मल्टीटास्किंग युनीट म्हणून फायर सर्विसान रेडी केला. कशें आसतलें युनीट, कितें सर हो नेमको हें आसा? जवळ आमच्या ऑल ओवर गोवा आमची 17 फायर स्टेशनां आसा आनी 17 फायर स्टेशनाचेर आमी प्रत्येक मल्टीटास्किंग युनीट म्हणजे कितें, फायर कॉल येत जाल्यार ते आमी अटेंड करतले. एमर्जन्सी म्हणजे एमर्जन्सी कॉल म्हणल्यार कितें झाडां पडली म्हणना आनी कसले कॉल आसता पळय एमर्जन्सी, ते आमी अटेंड करतले. आनी डिजास्टर, एनी डिजास्टर म्हणजे ड्रावनींग इन्सिडंट येता, आमकां कसले डिजास्टर येता जाल्यार सुद्दां आमी तीच व्हेकल यूज करतले, वन एट अ टायम. त्या खातीर ताका मल्टीटास्किंग युनीट आमी अशें म्हणिल्लें आहा. ताका प्रत्येक स्टेशनाचेर आमी 50-50 फायर पर्सनल अशें दवरिल्ले आहात आनी ते खंयचेय कॉल जे येयात, फायर कॉल म्हणा, एमर्जन्सी कॉल किंवा एनी डिजास्टर आमकां कॉल येतात ते आमी अटेंड करतले टायम टू टायम. जानेवारी टू एप्रील म्हणल्यार जवळ जवळ 4 म्हयन्यांक आमकां 1700 कॉलां आयलीं आनी एमर्जन्सी कॉल म्हणटा ती आमकां 900 कॉलां आमकां आयिल्ली आहा. आनी हितून आमी प्रॉपर्टी जी फायर कॉल इन्सिडंट जाता तितून आमी प्रॉपर्टी सेव केल्ली आहा जवळ जवळ 19 crores 79 lakhs of rupees. आनी एमर्जन्सी कॉलांनी जी इन्सिडंट घडले त्या हितून आमी प्रॉपर्टी लोकांची सेव केल्ली आहा ती म्हणजे 1 crore 90 lakhs. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही.
गोंय शालांत मंडळान 10वेचो निकाल जाहीर केलो. या वर्सा 92.38% निकाल लागलो. 18,914 विद्यार्थ्यांनी परीक्षा दिल्ली. तातूंतले 17,473 विद्यार्थी पास जाले. वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा चेडवांनीच बाजी मारल्या, जाल्यार 6,727 विद्यार्थ्यांक खेळा गुणांचो लाव मेळ्ळो. वर्स पद्दती प्रमाण ह्या वर्सा चेडवांनीच बाजी मारली. चेड्यांचो निकाल 91.80% जाल्यार चेडवांचो निकाल 92.93% लागलो. 124 स्कुलांचो निकाल 100% लागलो. हातूंत 2 स्पेशल स्कुलांचोय आस्पाव आसा. तशेंच 6,727 विद्यार्थ्यांक खेळा गुणांचो लाव मेळ्ळो. मात 263 विद्यार्थी खेळा गुणांक लागून पास जाले. Coming to this 24 examination, appeared 18,914 and passed 17,473, giving the result as 92.38%. 400 schools have sponsored their candidate for this examination, of which 319 are the aided schools, unaided 11 and government 78. 19,557 they have registered for this examination, and there were 24 withdrawals on various reasons. You can see this result gender wise. Boys 9,318, passed 8,555, reserved 38, and the result is 91.80. Girls 9,596 appeared, 8,918 passed, 59 reserved, and 92.93% is the result. So out of 18,914 from the regular category, 17,473 they have passed, and the result is 92.38. Now why we have kept this result as reserve? Because of non-submission of their internal assessment scheme despite the repeated calls, or maybe with the grades also they did not submit. There are major one or two schools, and others here and there. This is the result of special schools. There are 4 special schools in the state of Goa. One Sanjay Center for Special Education, Porvorim. 31 candidates were sponsored. All passed. Our result is 100%. St. Xavier's Academy, Old Goa. 23 candidates out of 23. All 23 have passed. 100% result. Lok Vishwas Pakistan's Virani Isani High School for hearing impaired children. They have sponsored 4, out of which 2 have passed. The result is 50%. And again, once again, Lok Vishwas Pakistan's IJ Virani and NI Virani School and Home for Visually Impaired Children, Dhavri Fonda. Out of 5, 3 have passed. Result is 60%. Taluka-wise enrollment candidates and the result. You can see these talukas. Pardes 54 aided schools. Aided schools means they have been given the grant in aided schools. Unaided, there is no grant from the government. They are running by the board. And government schools is G. So we have got 78 government schools, 11 unaided schools, and 319 aided schools. Altogether it is 408. So in the Bardez Taluka, the enrollment is 3,321 and passed it is 3,027. So result is 91.15. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. शिरगांवचे श्री लयराई देवी विशीं लोकांच्यो भावना दुखावपी पोस्ट करपी चलयेच्या आवयन हात जोडून माफी मागल्या. आपले चली ल्हान, ताका जाती धर्माचे कसलेंच गिन्यान ना. ताच्या सोशल मिडिया वयल्या पोस्टा वयल्यान लोकांच्यो भावना दुखावल्यो आसल्यो जाल्यार आपूण हात जोडून माफी मागता, अशें चलयेच्या आवयचें म्हणणें. देवी लयराईच्या होमकुंडा संदर्भात सोशल मीडियाचेर लोकांच्यो भावना दुखोवपी एका पोस्टा वयल्यान गोंयभर बोवाळ पडिल्लो. ह्या पोस्टा वयल्यान म्हापशे, दिवचल आनी हेर कडेन चाळविल्ल्या लोकांनी पुलीस स्टेशनात वचून रितसर कागाळी नोंदयल्ल्यो. तशेंच त्या चेडवाक हाडून माफी मागपाक लावपाची मागणी लोकांनी केल्ली. तशें तेणी मनान तसलें कांयच नासलें. एक सिंपल सादें ताका खबरूय नासली तें कितें आनी कशें. तेणी फकत पोल्युशन म्हणून घातलेलो. सो ताका तें मागीर कांय खबर ना आनी तेच मातशें भियेलें तें अशें कशें जालें काय म्हणून.
तो मागीर तेणें डिलीट केलो भिवून ताका भियेले ते अशें जालें अशें म्हणून. घरांत आसलेले ते खंयच नासले, घरांत भितर आसले आमच्या आनी आजुनूय ते घरानूच आसा. पूण मातशें सारके भियेलेले आसा की आनी हांवें कांय सांगना, सारके भियेलेले आसा ते. पुलिसांनी म्हाका पुलिसांक मेळ्ळें तेन्ना तेणी म्हाका आमच्या पुलीस PI बर्थ सर्टिफिकेट धाड म्हटली, तेजें आधार कार्ड धाड सांगलें आनी ते एक फोटो काड तो धाड म्हटलें तेणी. हांवें ताका धाडलें, सगळे डॉक्युमेंट धाडले आनी ताका आतांच तेंच्यांनी हें केलां. आयज उलोवप जालें आनी तेंच्यांनी बरें सजमून घेतलें म्हाका की ते चेडूं आमचे मायनर आनी आमी ते तूं हेजेर व्हिडिओ आमचे मिडियाचेर तूं सांगता, चूक मागता जाल्यार आमी ती केस सेटलमेंट करून काबार करता. हय आमकां सांग आयज तूं दी, तुका टायम घे नाल्यार फाल्यां दी, पूण तेंच्यांनी आमी सांग आयजूच दिता आनी तूं मागीर आपूण केस सेटल करता सांगलें. हें तेंच्यांनी आजून म्हाका दिलां. प्लीज रिक्वेस्ट करता आनी थँक्यू म्हणटा तुमकां. स्नेहा ओसोटीकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV. गुळे वखदां विरोधी पंगडान एका नायजेरियन चलयेक म्हापशेच्यान अटक करून ताचे कडल्यान 15 लाखांची गुळे वखदां जप्त केल्यात. ते भायर ताचे कडेन 10,000चो गांजोय सांपडलो. हे नायजेरियन चेडूं बेंगळुरूच्यान बशीन गोंया येताले. म्हापशा ग्रीन पार्क हॉटेला कडेन बस थांबली तेन्ना गुळी वखदां विरोधी पंगडान ताका ताब्यात घेतले. फेथ चिमेरी अशें त्या चेडवाचें नांव आसा. Conducting lot of raids and it has busted a large number of drug cartels in Goa, and in continuation of this we have achieved a major success on 14 when a raid was conducted and we have arrested one African national by the name of Faith who's 24 years old. She was arrested from near Green Park Hotel in Mapsa, near this bus stand which is at Mapsa, and from her possession we were able to find 150 grams of amphetamine and another 100 grams of ganja. The total worth of this drug is estimated to be around 15 lakh rupees in the international market. We believe that this model, this lady was a very important link in supplying drugs in Goa, and by catching her we've been able to disrupt this supply chain through which drugs were coming into Goa. In this, a case has been registered in the Anti-Narcotic Cell Police Station. Investigations are ongoing. We are working on both backward and forward linkages to see who are the buyers and who are the suppliers who are linked to this lady, and as soon जैसे ही इसके बारे में और जानकारी हमें मिलेगी हम आपके साथ शेयर करेंगे. महत्वाची गजाल म्हळ्यार हे चेडूं स्टुडंट व्हिजाचेर भारतात आयिल्ले खंय. ताणें लखनौ विद्यापीठात ऍडमिशन घेतिल्लें, पूण ते शिकपा खातीर विद्यापीठात वचूकच ना. हे चेडूं नायजेरियाच्यान दिल्ली आयले, थंयच्यान ते बेंगळूर पावले आनी बेंगळुरूच्यान गुळी वखदां घेवन ती विकपा खातीर ते गोंया आयिल्ल्याचें कळटा. But we are checking with Bangalore police because she was coming from Bangalore. जो इन्होंने इनिशियल अपनी इंटेरोगेशन में बताया, ये बताया कि वो बैंगलोर से बस के ज़रिए गोवा के अंदर इसको लेके आ रही थी. तो वो बैंगलोर पुलिस के साथ, कर्नाटका पुलिस के साथ वी आर इन टच. We are trying to get details about all these things, but so far we have not found any case registered against her. इसमें मैं एक ये जानकारी दे देता हूँ कि she is a Nigerian national who came to India on a student visa in 2022. Initially she had come to Delhi and she had taken the visa stating that she wants to pursue her studies in Lucknow University. But she is revealed that she did not join the program. Instead she went to Bangalore, and in Bangalore she started working and doing all kinds of activities. And तो अभी तक की जो जानकारी मिली है वो यहाँ तक. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.
काणकोणा दर्यांतल्यान सोरो तस्करीचो यत्न फसलो. काणकोणच्यान कर्नाटकात ही सोऱ्याची तस्करी जाताली. ह्या प्रकरणात काणकोण पुलिशेन राजू नायकाक अटक केल्या. तशेंच सुमार 1.85 लाखांचो सोरो जप्त केला. हिंदी सिनेमांतल्या एकाद्रे सिनेमा प्रमाण पुलिशेन फाटलाव करून ह्या सोरो तस्कऱ्यांक धरले. ह्या प्रकरणात बोटी सयत पुलिशेन राजू नायकाक अटक केल्या. खासा गोपांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण पुलिशेन ही कारवाय केली. ह्या प्रकरणात 3 जाणांक अटक केल्या खंय. सोऱ्याची तस्करी करपा खातीर 2 बोटींचो वापर केल्लो. कारवाये वेळार पुलिसांकडल्यान इंटरसेप्टर बोट नाशिल्ल्या कारणान कांय जाण पळून गेले. Last night at Kankon police station received reliable information that illegal liquor is stored near Kamakshi Beach Resort, Polem, Kankon. Having received the information, ASI Netaji Desai and staff of Kankon police station visited the site, and yes, when having visited the spot, they found one Raju Bhima Naik, resident of Polem, Kankon, along with 2 more persons with illegal liquor stored at the godown with different brands in plastic bags near Kamakshi Beach Resort, Polem. The liquor found is of different brands, and all the liquor is around 1,181 liters, all worth rupees 1,84,240. Now, having done the required formalities of attachment under Panchnama, Kankon Police has forwarded this liquor to the Excise Department, and we have also taken in custody 3 persons: Raju Bhima Naik, Rajendra Narayan Naik, both of Polem, and one Anandu Vishwanath Tadadikar. He is a native of Mazali Karwar. Now, as per the information, what we came to know that this was the illegal liquor which was packed in small cartons and was being transported to Karwar through sea route through a canoe. By the time police could go, there was one person in the sea with the canoe, and the moment he saw that the vehicle is coming, he also must be under guard. He ran with the canoe from in the sea, and definitely we couldn't catch him, he being in the sea. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. बुधवारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी केप्यां पिल्ला बेकायदेशीर चिरे खणीचेर धाड घालून वट्ट 9 माखनां जप्त केली. हे सुवातेर मोठ्या प्रमाणात झाडांची कत्तलूय केल्या. हे कारवाये वेळार केपेचे संयुक्त मामलेदार आनी पुलिसूय आशिल्ले. गोंयांत मोठ्या प्रमाणात बेकायदेशीर चिरे खणी चालू आसात. अशी एक बेकायदेशीर चिरे खण केप्यां म्हालांतल्या पिल्ला वाठारांत फाटले कितलेशेच म्हयने चालू आशिल्ली. एका थळार मोठ्या राजकीय फुडाऱ्याच्या आशिर्वादान ही खण चलताली. या सुवातेर शेकड्यांनी झाडांची कत्तलूय केल्या. बुधवारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी या चिऱ्या खणीचे धाड मारीत वट्ट 9 माखनां जप्त केली. 5 पावर टिलर आणि 4 चिरे काडपाच्या आधुनिक माखनांचो हातूंत आस्पाव आसा. पिल्ला केप्यां हांगा चलपी बेकायदेशीर चिरे खणीचेर आयज मायन्स डिपार्टमेंटान धाड घालून कारवाय केल्या. मायन्स डिपार्टमेंटा बरोबर केपेचे पोलीस तशेंच केपेचे संयुक्त मामलेदार सुद्दां हजर आशिल्ले. पिल्ला हांगा जे पंचायत घर आसा ताका लागूनच ही चिऱ्यांची खण सुरू आशिल्ली. गेल्ले कित्येक म्हयने ही चिऱ्यांची खण सुरू आशिल्ली. साधारण 5,000 चौरस मीटर जाग्यार ही चिऱ्या खण सुरू आसून ह्या चिऱ्या खणीचेर 4 अत्याधुनीक अशी मशिनां तशेंच आनी 5 मशिनां अशी मेळून 9 मशिनाचे सहाय्यान हे चिऱ्या काडपाचें काम सुरू आशिल्लें. मायन्स डिपार्टमेंटा कडेन एक कंप्लेन आयली आनी हे कंप्लेनाच्या आधाराचेर आयज ही कारवाय केल्याचें मायन्स डिपार्टमेंटाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. ह्या चिऱ्या खणींतल्यान आतां पर्यंत करोडो रुपयाचे चिरे काडून व्हेल्यात अशें मायन्स डिपार्टमेंटान सांगलां. तरी आसतना
कितके चिरे काडून व्हेल्या हाचे मोजमाप करपा खातीर तांचें काम सुरू आशिल्लें. जी 9 मशिनरी मायन्स डिपार्टमेंटान जप्त केल्या ती केपें पुलिसाचे स्वाधीन केल्या आनी ती थंयच्यान ज्या जाग्यार मशिनरी आसा ती थंयच्यान केपें पुलिसान आपल्या ताब्यान घेवचे अशें मायन्स डिपार्टमेंटान केपें पुलिसांक सांगलां. आयचे ही कारवाय पळोवन जे बेकायदेशीर चिरेखणी चलयतात ह्या भागान बरेचश्यो चिरेखणी आसात ज्यो बेकायदेशीर चलतात त्यांच्याय धाब्यात दणाणले आसात. आज बरेच चिऱ्यांचे खण्यो हे कारवाय चालू आसतना बंद आशिल्ल्यो तांच्यांनी आपल्यो मशिनरी सुद्दां लिपून दवरिल्ल्यो अशी म्हायती मेळ्ळा. अशीच ही कारवाय मुखार सुरू उरल्यार चिऱ्यांचो जो वेवसाय आसा ताजेरय मोठे प्रमाणें बंधन येतलें अशें लोकांचें म्हणणें आसा. जी चिऱ्यांची खण सुरू आशिल्ली जी कित्येक म्हयन्या पासून सुरू आशिल्ली आनी बेदिक्कतपणे अशी चालू आशिल्ली ताका खंय तरी एक राजकीय आशिर्वाद आशिल्लो आनी ह्या राजकीय आशिर्वादाचेरच ही चिऱ्यांची खण बेदिक्कतपणे सुरू आशिल्लें अशें लोकांनी सांगलें. वेंगुर्लेचे मांडवी खाडीत बुडून म्हापशे खोर्लेच्या यश देऊलकर ह्या 16 वर्साच्या विद्यार्थ्याक बुडून मरण आयलें. मंगळारा तो बुडिल्लो. सोद मोहिमे उपरांत बुधवारा सकाळीं ताची कूड मेळ्ळी. बुडून मरण पाविल्लो चलो आपल्या सोयऱ्यांगेर वेंगुर्ला पिकनिकेक गेल्लो आनी तांणी 10वीची परीक्षा दिल्ली. निकाल जाहीर जावच्या पयलीं काळान ताचो घात केल्ल्यान ताच्या फॅमिलीचेर सध्या दुख्खाचो दोंगर कोसळ्ळा. खोर्ले म्हापसा हांगासर रावपी यश देऊळकर हो 16 वर्साचो भुरगो मे म्हयन्याच्या सुटी मनोवपा खातीर मे म्हयन्याच्या 10 तारखेक आपल्या मावशेच्या घरा सावंतवाडी वेंगुर्ला हांगासर गेल्लो. सावंतवाडी वेंगुर्ला हांगासर भोंवपा खातीर यश आनी ताची फॅमिली भायर सरिल्ली. त्याच बरोबर जो यशाचो मावस भाव गौरव राहुल आनी यश हो मांडवी पुला सकयल्या दर्या देगेक न्हावपा खातीर देविल्ले. जेन्ना ती दर्यान देविल्ली तेन्ना सुकती आसली. जस जसो टायम गेलो तसो जो भरती आसा ती वाडत गेली. जेन्ना ती त्या दर्यान न्हाताली तेन्ना थंयसरले जे लागचे नुस्तेमारी लोक आशिल्ले तेंच्यांनी तांकां बजाविल्ले की जस जसो उदीक वाडटा तांकां थंयसर वचनाका म्हणून. पण तरी आसतना यश आनी जो गौरव आसा ते न्हावपाच्या हेतून फुडें उदकान पाविल्ली. जो यश आसा आनी गौरव जेन्ना बुडटाली तेन्ना थंयसर आपली होडी घेवन एक नुस्तेकार वयतालो तेन्ना हे पळयतकच जो गौरव आसा ताका त्या नुस्तेकारान आपल्या होडयेक वयर काडून ताका वाचयले. जेन्ना ही घटना घडली तेन्ना जो यश आसा तो खंय तरी उदकान भितर पावल्लो आनी त्या उदकान तो शेणलो. ही जी खबर जी आसा ती जेन्ना यशाच्या मावशीक कळ्ळी तेन्ना तिणें लागच्या पुलीस स्टेशनाचेर कागाळ नोंद केली. थळाव्या जागाचेर पुलीस तशेंच जे नुस्तेकार आशिल्ले आनी जे वाचोवपा खातीर लोक आयिल्ले तेंच्यांनी यशाचो शोध परत सुरवात केली. अखेर आयज जो यश देऊळकर आसा ताचो जो मृत्यूदेह सापडलेलो आसा. खरें तर म्हटल्यार यश जो आसा ताणी हालींच 10वीची परीक्षा दिल्ली आनी आयज 10वेचो खंय तरी निकाल आशिल्लो. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळीकर. सावरफोंड सांकवाळे मेगा प्रकल्प जावपाचो आसा ते खातीर झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतानी ग्रुपाच्या कामगारांक थळाव्यांनी आडोवन सुवातेंतल्यान धांवडावन घाले. राना खात्याची परवानगी घेनासतना संबंदीत कंत्राटदारान हे झाडां कापपाचें काम चालू केल्लें. सावरफोंड सांकवाळे मेगा प्रकल्प जावपाचो आसा. ह्या मेगा प्रकल्पाक थळाव्यांनी खर विरोध केला. मेगा प्रकल्पाक पंचायतीन दिल्ली परवानगी रद्द करची म्हूण कांय दीस पयलीं थळाव्यांनी पंचायत कार्यालयांत आंदोलनूय केल्लें. अशें आसतना बुधवारा मेगा प्रकल्प जावपाच्या सुवातेर कोणाचीच परवानगी घेनासतना भुतानी ग्रुपाच्या कंत्राटदारान झाडां कापपाक सुरवात केल्ली. तिडकिल्ले थळावे एकठांय जावन झाडां कापपाक आयिल्ल्या भुतानी ग्रुपाच्या कामगारांक तांणी सुवाते वयल्यान धांवडायले. ह्या प्रकरणाची उच्च न्यायालयात केस चालू असताना संबंधित कंत्राटदार कामां कशी चालू दवरता म्हूण थळाव्यांचो प्रश्न.
आयज आतां कितें जालें म्हाका कोण कोण मॅसेज घातली बाबा आयज कितें झाडां कातरुपा येयल्या म्हणून हांगा आनी 4-5 जाण लोक कामूय करताले अशें दिसपण येयले पूण तांकां पयलीं सद्या ती झाडां कातरी जाल्यार सुद्दां फॉरेस्टाची क्लियरन्स जाय आयज सुद्दां ते पंचायतीच्या रिकॉर्डाचेर ना जाल्यार MPDच्या रिकॉर्डाचेर ना बाबा तेणी फॉरेस्टान तांकां क्लियरन्स दिला झाडां कातरुपा म्हणून हें खंयच ना आनी हें खंय नासतना आयज कोण तरी एजंट जाल्ले आसा पळय न्हू ते आपल्याला मनीस घालतात आनी ती झाडां कातरुपा येयल्ली आसा हें आयज हांगसरल्या लोकांनी ते बंद केल्लें आसा तेंचें आतां हो प्रोजेक्ट जो आहा पळय न्हू आतां परमेश कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान घातलेलो येयल्लो आसा हें लायसन दिलां हें मॅटर आतां हें ऑनरेबल हायकोर्टाचे नदरेक काडलेलें आसा बाबा हें अशें इलिगल हें लायसन दिल्लें म्हणून आतां थंय मॅटर ऑलरेडी हायकोर्टात चालू जाल्लें आसा आनी तेजेर पंचायतीकय नोटीस सर्व करपाक येयला हे जो ग्रामसेवक आहा पळय न्हू ताकाय सर्व करपाक येयला डायरेक्टराक सर्व जाल्लें आसा मागीर एजीक सर्व जाल्लें आसा हेजेर आतां हियरींग चालू आसा आतां 1 तारखेर जेन्ना जुनाचें कोर्ट ओपन जातलो पळय न्हू तेन्ना तांकां थंय तेणी एपियर जावपाक सांगलेलें आसा कोर्टात आतां हें सगळें कोर्टा फुडें मॅटर आसतना सुद्दां हांगा काम चलता म्हणल्यार एक अजापशें दिसता आयज हिंगा लोक एकठांय जाला हें ऑलरेडी डिस्ट्रक्शन फॉरेस्टाची हें कापपा लागले विदावट एनी फॉरेस्ट परमिशन ताका लागून आमी लोक एकठांय जालो वी सॉ दॅट पीपल आर ऑलरेडी काटींग कातरप कॉमेस केलें म्हणून हेणी विचारलें विचारतरी आमकां कळ्ळें कोण एकलो प्रतिमेश म्हणलो कॉन्ट्रॅक्टर तेणी प्रतिमेश शिंदे म्हणलेलो तेणी कॉन्ट्रॅक्ट घेयलो म्हणून काडपा आनी तेजी लेबर थिंग काटींग चालू केलोलें मागीर तें सगळें जालें म्हणटरी अपसेट मागीर ताका फोन मारलो प्रतिमेशा तो तेजे मनीस गेले हिंगसो सोडून तो आपूण येयना म्हणून लागलो हिंगा डिस्कस करपाक कित्याक तुका कोण परमिशन आहा जाल्यार दाखय म्हणून सांगलें ताका बट he didn't want to revert back or answer or tell anything about this what has happened. So तेजेरूच हें केलें आनी तेंचे हेजे परमेश कन्स्ट्रक्शनाचे 2 जाण मनीस आसलेले हिंगा ते गेले आफ्टर हें डिस्कशन जालें सगळे लोक एकठांय जाले आनी दे मूव्ड आउट फ्रॉम हियर दॅट्स ऑल एंड वी आर नॉट गोइंग टू अलाव एनी डिस्ट्रक्शन ओवर दीस प्लेस हियर नॉट इवन अ सिंगल प्लांट गोमंतक टीव्ही खातीर सांकवाळच्यान शुभम तिळोजी. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्ष तुमचे खातीर आम्ही लढतात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर